आदलो मुखेल वेंचणूक आयुक्त टी.एन. शेषन हाचें नांव तुम्ही आयकलां आसतलें. आमच्या देशांत वेंचणूक सुदारपा खातीर तो नामनेक पावलो. ताणें एकदां आपल्या जिवितांत घडिल्लो अणभव सांगलो. हांव IAS जालो पूण हांव मनीस जावंक शकलो ना अशें ताणें बरयलें. कित्याक? आयकात. टी.एन. शेषन आपले बायले वांगडा उत्तर प्रदेशाच्या भोंवडेर गेल्लो. तिणें रस्त्या कुशीक एका झाडार विशिश्ट अशा सुकण्याचे घरटे पळयले आनी शेषनाक सांगलें, म्हाका हें घरटें हाड, म्हाका घर सजोवपाचें आसा. शेषनान वांगडा आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक घरटें हाडपाक सांगलें. थंय रस्त्यार लागींच एक अशिक्षीत भुरगो मेंढरां आनी बोकड्यो चरयतालो. सुरक्षा रक्षकान ताका सांगलें, तुका 10 रुपया दिता, म्हाका तो घोटेर काडून दी. पूण त्या भुरग्यान तो घोटेर काडपाक न्हयकार दिलो. तें पळोवन शेषन स्वता गेलो आनी त्या भुरग्याक 50 रुपया दिता म्हळें. पूण त्या भुरग्यान घरटें हाडपाक न्हयकार दिलो आनी म्हणलें, सर, घरट्यांत सुकण्याची पिलां आसात. सांजे वेळार पिलांची आवय जेवण घेवन येतली तेन्ना तिका खूब दुख्ख जातलें. तुमी कितलेय पयशे दिले तरी हांव हें घरटें काडपाक दिवचो ना. हे घडणुके विशीं शेषन बरयता, एक अशिक्षीत भुरगो विचार करता तसो विचार आनी भावना म्हज्या सारक्या एका सुशिक्षीत IAS अधिकाऱ्याक कित्याक येवंक ना हाचो म्हाका पुराय जिवीत पश्चाताप जालो. तो फुडें बरयता, म्हजी सगळी पदवी, IAS पदां, प्रतिश्ठा, पयशे त्या अशिक्षीत भुरग्या मुखार हे सगळें मातीमोल थारले. इट इज ऑल वर्थलेस. हे वाचतकच कांय प्रश्न म्हाज्या मनात उपस्थित जाले. आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटो, सांताक्रूज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांकांय अक्कल ना. सरकारांत हेर मंत्री आनी आमदाराक अशें चिंतूंक येना. गोंयचो अटॉर्नी जनरल पांगमाक बरो सल्लो दिवपाक देवान बोट दिवंक ना. हेर IAS ऑफिसर अन्नूच खातात मरे काय आनी कितें खातात? चिमला युनिटी मॉल नाका म्हणून थंयचे लोक हड्डे बडोवन सांगतात ते लोकूय शेषनाच्या गजालींतल्या अशिक्षीत भुरग्यासारखे विचार करतात. आपल्या गांवांतले जीव आनी सृश्टी वाटावपा खातीर ते रात दीस थंय मारतात. उगडास दवरात, पाड बुद्धी, गिरेस्तकाय आनी पद सदांच सांगात दिना. मनशा कडेन संवेदनशील आसपाक जाय. फटिंगपणां करून लोकांक नाडपाक फुडें चल्ल्यात ते पावल फाटीं घेयात. युनिटी मॉल स्क्रॅप करात, मनीस जायात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.